नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेचें खासा अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबराक आपयलां. ह्या अधिवेशनात एकूण 5 सत्रां आसतलीं अशी माहिती संसद वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्विट संदेशा वरवीं दिली. हे खासा अधिवेशन 17व्या लोकसभेचें 13वें सत्र आनी राज्यसभेचें 261वें सत्र थारतलें. अमृत काळात जावपी ह्या अधिवेशनात फळादीक चर्चा जावपाची आस जोशी हांणी उक्तायली. सर्वोच्च न्यायालयान कलम 370 विशींच्या चालू आशिल्ल्या सुनावणी वेळार केंद्र सरकारान शांती स्थापना आनी कायदो वेवस्था ह्या विशयांत जम्मू काश्मीर एका नव्या अध्यायाक सुरवात करता अशें सांगलें. केंद्र सरकारा वतीन उलयतना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2018च्या तुळेंत 2023त आतंकवादी घडणुकांनी 45.2% कमी आयल्या. घुसखोरीच्यो घडणुको 24% कमी जाल्यात अशी माहिती तांणी सर्वोच्च न्यायालयाक दिली. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरांत वेंचणूक घडोवन हाडपाक पुराय तरेन तयार आसा. मतदार यादी जवळजवळ तयार आसात आनी राज्य वेंचणूक आयोग तशेंच केंद्रीय वेंचणूक आयोग हे विशीं निर्णय घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. नवी दिल्लीत आयोजीत G20 अध्यक्षपद आनी ताचो जागतीक थरार जाल्लो परिणाम हे विशीं एके कार्यावळींत उलयतना विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी लोकशाय मुल्यांचेर भर दितना भारतान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपली तांक दाखयल्या आनी पुराय संवसारभर भारताचें अर्थीक यश तांत्रीक आनी डिजिटल उदरगतीची तोखणाय जाता हाचेर लेगीत खोस उक्तायली. The second point I make to you is how we are today, the generosity of India. When you say that in G20, Vasudhaiva Kutumbakam, when we say one earth, one family, one future, the world believes that. They do not think this is an empty slogan made for a conference. They actually have seen in the behavior of India. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसांच्या छत्तीसगड भोंवडेर रायपूर पावल्यो. रायपुरांतल्या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयात आयोजीत सकारात्मक बदलाचें वर्स ह्या राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळीची सुरवात राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी जाली. छत्तीसगडाचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन आनी मुखेलमंत्री भूपेश बघेल ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ब्रह्मकुमारी समुदाय लोकांक आत्मविश्वास आनी विनम्रपणान जिवीत जगपाचो मार्ग दाखयता हाची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. ऐसे कष्ट का रास्ता खोली जो प्रयास करें उसको हम जीत पाएंगे और उसका सफलता हम हासिल कर सकते हैं. इसीलिए धैर्य की जिंदगी जीना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा. जिंदगी में बहुत सारे रास्ता मैंने चुनी थी लेकिन ब्रह्मा कुमारी का रास्ता ये सहज आप सोचता से चलते फिरते काम करते ये अपनी जिंदगी को आप अच्छी तरह से जी पाएंगे. जिंदगी जीने का कला वो सिखाते हैं. सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है. और आत्मविश्वास ही ऐसे एक कुंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सकते हैं. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्षाची तिसरी बसका मुंबयत जातात. INDIA युतीच्या ह्या बसकेक एक समन्वय समिती, युतीचें चिन्ह तशेंच आपल्या कार्यावळीचो मसुदो तयार करपा खातीर एक मंडळ जाहीर करपाची शक्यताय आसा. ह्या बसकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी नवी दिल्लीत खबराकारां कडेन उलयतना विरोधी पक्षाची अशा प्रकारची ही बसका 2014 आनी 2019 वर्सा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुके वेळारय जाल्ल्यो, पण वेंचणुके उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी आपापसांतले वादूच मिटोवपाक गुंतिल्ले आसतात अशेंय तांणी मुखार सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी भ्रष्टाचारांत गुंतिल्ले आसात असो आरोप लेगीत तांणी ह्या वेळार केलो. नीति है, न नेता है, न नीयत है. और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा न सूत न कपास न नीति न नियत. और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम तू नहीं मैं यही करने वाले हैं.
विरोधी पक्षाच्या इंडिया युतीची मुंबईत बसका जाता जाल्यार महाराष्ट्र एनडीए युतीची बसका मुंबईतच आयोजित केल्या. ह्या बसकेंत पक्षाची मुखावेली रणनीती जाहीर जातली अशी चर्चा आसा. हे बसकेंत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री आनी शिवसेने वतीन एकनाथ शिंदे जाल्यार भारतीय जनता पक्ष आनी एनसीपी वतीन अजित पवार ह्या बसकेंत मुखेलपणान वांटेकार जातले. हे बसकेंत नव्यान वेंचून आयिल्ले उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांचो लेगीत येवकार सुवाळो जातलो. इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी विरोधी पक्षाच्या बसकेंत कांयच अर्थ ना अशें सांगत सद्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक महाराष्ट्रात समर्थन आसा अशें लेगीत सांगलें. ऐसी परिस्थिति इंडिया वाले जो आ रहे हो उनकी होने वाली है और आज मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है. वहीं आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय येवजणे अंतर्गत कला आणि संस्कृती खात्यान 7 दिसांच्या घुमट आरती कार्यशाळेचे दिवचल उद्देगीक वसाहतींतल्या श्री कुर्णेश्वर देवूळ हांगा आयोजित केल्या. ह्या कार्यशाळेचे उद्घाटन थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी केले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब, थळावे नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गोंयची कला आनी दायज सांबाळपाक फावो ते यत्न करता तशेंच घुमटा सारकिल्ल्या पारंपारीक वाद्याचें जतन करपाक फावो ती मजत करता अशें थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. सरकार आमचं भरतरेन प्रयत्न करता की आपली संस्कृती रिटेन करण्यासाठी आणि हे सगळे वर्कशॉप जेन्ना आमकां खूप फावटी कशें आसता सरकारान केलें म्हणजे ते फुकट अशें नासता. सरकारच तय करपाक सरकाराक खर्च आसता, सरकाराक जे रिसोर्स ताका फीज दिवचे पडटा आणि सरकार सगळें कित्याक करता जाल्यार आज जर ऑफ लेट जर पयलीं कशें भजनाक बी तशेंच भुरगे बसताले आणि ते बेसीक आम्ही हे शिकताना कित्याक खंय वचून कॉम्पिटिशनाक करता तुका फुडें करचें पडटलें. बेसीक म्हणजे कितें आपल्या घरान आपल्या त्या गणपती महाराजाची आरती करपाक जाय. हे आपल्याक दिसता काय आपल्या घरान जर करतले बेसीक शिक्षणा खातीर हे सगळें आसा आणि हे जर करतले प्रॉपर शिकले न्ही काय तुमकांच बरें दिसतलें जाल्यार आमी येता ते घुमट घेता डबाडब वाजयता. पण जर सारखे सिस्टमॅटीक शिकले आणि जितली शिक्षण आसा गुरू वाचून शिक्षण ना बेश्टे पळोवन हेचेच हाल आणि हे नक्की की आमचे सरकार हे सगळे काम करता. आशिया करंड क्रिकेट सर्तीच्या दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेशाचो श्रीलंके आड खेळ चालू आसा. बांगलादेशान पयली फलंदाजी करत 3 गडे वगडावन 37 धांवड्यो केल्यात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.